ल्यूक बी पवित्र सोबे विशीं उपदेश विधवा बायल आनी खोटो नितीदार वोपार चॅप्टर 18 सदांच मागणें कोची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांकी वोपार सांगली. एका नोगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची भिडाय नासली. आनी त्या नोगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची भिडा हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येवन शेकी ती म्हजी जीव खातली. सोमयान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना. हय, हांव तुमकां सांगतां, तो तांकां बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावाट मेळटलो काय? फारिजेव आनी धन वसूलदार वोपार आपूण प्रमाणीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पाती येताली आनी हेरांक लेखी नासली तसल्या कांय मनशांक ताणें अशी एक वोपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजेव आनी दुसरो धन वसूलदार, मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. तो फारिजेव न्हीद उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें कोत्तालो, देवा, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागोवणे, अन्याय, पोरदवारी हे त्या धन वसूलदाराय सारको न्हय हांव. सातोळ्याक 2 पावटी हांव उपास कोत्तां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय धावो वांटो फारीक कोत्तां. तो धन वसूलदार आपणो पयस उबो रावलो. दोळे पर्यंत सर्गार लावूंक ताका कालीज जायना जालें. पूण ओड्डें बोडोवन तो म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूत कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवलोलो जावन आपल्या घरा पोत्तलो. पूण तो दुसरो देवाक मानवलोलो जावंक ना. कित्याक आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो. आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. सुपुरल्या भुरग्यांक जेजू आशिर्वाद दिता. भुरग्यां बाळांक जेजून हात लावचे खातीर लोक तांकांय ताचेशी हाडटालो. हें पळोवन शीस तांकां आडावंक सोदताले. तेन्ना जेजून त्या भुरग्यांक आपणाशी आपोवन म्हणलें, भुरग्यांक म्हजेशी येवन दियात आनी तांकां आडाय नाकात. कित्याक देवाचें राज असल्यांचेंच. भुरग्या भाशेन जावन देवाचें राज मानून घेयनात तीं तातूंत भितर सरचीं ना. गिरेस्तकाय वो सासणीक जिवीत. अधिकाऱ्यांतल्या एकल्यान जेजू लागीं अशें विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत घेवंक हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोरदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका जबाब दिलो, भुरगेपणी थावन हें सगलें हांव पालून आयलां. हें आयकून जेजून ताका सांगलें, आनीक एकूच तुका उणें. तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका सर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हीं उतरां आयकून तो भोव खोंतवलो, कित्याक तो खूब गिरेस्त आसलो. गिरेस्तकाय देवाच्या राज्याक व्हडली आडकोल. असो ताका पळोवन जेजून म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. देवाच्या राज्यांत एक गिरेस्त मनीस भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिडयेंतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. आयकतल्यांनी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें?
ताणें जाप दिली, जें मनशां कडेन घडना तें देवा लागीं घडटा. देवाच्या राज्या पासत सगळें सांडटोल्यांक इनाम. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, कोणूय देवाच्या राज्याक पासत घरदार वो बायल वो भाव भयणी वो आपूय बापूय वो भुरगीं बाळां सांडीत जाल्यार हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तीं ह्या युगांत हाचेकूय जायतें ओगलें आनी येता त्या युगांत सासणीक जिवीत जोडटलीं. आपल्या कश्टां मोन्ना आनी पुनर्जिवंतपणाचें जेजूचें तिसरें बाकीत. 12 जाणांक कुशीन घेवन जेजून म्हणलें, आमी आतां जेरुजाल्याक चडून वेतांव आनी मनशाच्या पुता संबोंदी प्रवाद्यां उद्देशीं बरयल्लें आसा तितलेंय संपादन येतलें. ताका विदेशियांचे आदीन कोत्तले, हे ताच्यो मुस्कोऱ्यो कोत्तले, ताका जेरबोंड दितले, ताचे थिंपी उडयतले आनी जेरबोंड दिल्या उपरांत ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जातलो. पूण हांतलें कांयच ते समजले नात आनी ह्या उतरांचो अर्थ तांकां लिपोवन उरलो आनी कित्या विशीं जेजू अशें उलयतालो तें ते समजूंकूच नात. जेजू एका कुड्ड्याक बरो कोत्ता. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजारेतकार जेजू ताणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. आनी फुडें वेतालीं तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदीकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सोदतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो आनी हें पळोवन सगल्या लोकांन देवाक वाखाणलो. देवाचें उतर हें.